इवर पडना तरी आसतना म्हापसा म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन येवन म्हापशेकारांची अक्षरशः थट्टा केलेली आसा. चेअरपर्सन ऍड्रेस करता आसतना 100 फावटी अभ्यास करून उलोवपाक जाय. जर चेअरपर्सन जर सांगता तुमकां की ही आमकां पडना तर ही तार इवर कोणाक पडटा ही म्हापशेच्या MLA चेअरपर्सनाक स्पश्टीकरण दिवपाचें. आणि गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर जर पडटा हे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाच्या अंडर पडटा हे 100% सांगू शकता आमी. कारण वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट कंप्लीट नाला जे आहा तांकां काम करतात. जर तुमकां ते वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट कॉन्क्रिटाचे कोट्यांनी खर्च करता ही तेकाच कनेक्टिव्हिटी पुरी तार इवर दिता. हे काम तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन करपाक जाय. आणि चवथ जी लागीं पावलेली आसा प्रत्येक चवथीक हे कावन्सिलरांक आणि MLA सगळ्यांक उगडास येता, मतांक लागून उगडास येता. जाल्यार हांकां गणपतीचेर कोणाकूच काय पडलेले ना. एक गोष्ट जाली. सेकंड गोष्ट जी म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट जे आसा रातचे जे कोणाक सामान जे व्हर म्हणटा तर प्रत्येक कावन्सिलर जे म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट आहा न्हू तेंच्यांनी हांव तांकां स्पेशल रिक्वेस्ट करून सांगता मुद्दम तेंची थट्टा करिना. तुमी 20 झाड 10 दीस मार्केटांत तुमी भाजी विकपाक बसा. रातचे तुमी व्हरात आनी सकाळी हाडून सोडात. तुमकां दिसाक कितले गिरायक जातले. तांकां एरिया दिल्लेली कोणी दिल्ली तुमीच दिल्ली तांकां कावन्सिलरान पयलीं दिल्ली. 4 मिटरासून तुमी 3 मिटराक हाडटा तर ताका स्पेसिफीक रिजन आसपाक जाय. आणि सपोज 2 मिटर 1.5 मिटर जागो दिता आनी उरलेलो जागो पयलीं तांचो कट करून तुमी कोणाक दितलो. तुमी जर कोणाक दितले पयलीं सांगात जाल्यार इतलो जागो उरतलो तर प्रत्येकाक उरलेलो जागो न्हू तुमी एक लॉट्स काडात आनी तांकां बाजारांत कोणाकूय येवती XYZ मनशांक तांकां दियात. आणि तिसरी गोष्ट ट्रान्सफर जो आसा जे आमच्या बार्देस तालुक्यात जितले MLA आसा काही मिनिस्टर जे आसा तांकां हांव विचारता म्हापसा शहराक बार्देस तालुक्यात बरो डेप्युटी कलेक्टर जो बरें काम करता कोणाचीच कंप्लेंट ना. ताका तुमी एक विशिष्ट जाग्यार कोण बापडे एप्लिकेशन करिना फुडें तो गेलो सायट इन्स्पेक्शन घेतले जबाबदारी आसता कलेक्टराची जबाबदारी कसली कलेक्टर रेव्हेन्यू फ्रॉम लोकां कडल्यान तो जेन्ना रेव्हेन्यू जेन्ना कलेक्ट करता आनी ताका एप्लिकेशन येना फुडें तेजी ड्युटी ती ऑपोजिशन रुलिंगाचो भाग एक्चुअली येना पब्लिकाचें काम करता. आणि तेजे जे काल जे उतरा प्रमाणे तो तेणी कितें सांगलेलें इलेक्टेड जे मेंबर जे आसता न्हू तेंचे आपणाक हाडचें पडटा MLA किंवा कावन्सिलर. पूण कावन्सिलर किंवा MLA कोणी निवडून दिल्लो आसता पब्लिकान निवडून दिला. पब्लीक जेन्ना एक लेटर जेन्ना करता आमचे अशें काम आहा तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर चीफ ऑफिसर हो गव्हर्मेंट ऑफिसर खंयचे सायटी इन्स्पेक्शनाक वयतले हितून पॉलिटिक्स कांयच नासता. तुमी जो बऱ्या मनशाक जर म्हापशान जर तुमकां नाका तुमकां कसलो मनीस जाय हे आमकां जे बार्देस तालुक्यात जितले MLA आहा न्हू तेंच्यांनी अख्ख्या बार्देस तालुक्याक आनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांक स्पश्टीकरण बेगीतल्या बेगीन दिवपाचें. म्हापशान तुमकां MLA डेप्युटी कलेक्टर कसलो जाय. म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर म्हापशेच्यान बाबडो कबीर शिरगांवकर बरें काम करताले तेका सुद्दां तुमी काडले. पूण हे म्हापशाचें राजकारण आनी हे तुमी आमच्या गांवाचें गजकरण करूं नाका. बरें आमकां शहर जाय ताका लागून बेगीतल्या बेगीन तुमी म्हापशा शहराक सुटावो करपाक हे गोंयचे चीफ मिनिस्टरान आणि BJPचे आज बरें काम करताले प्रत्येक BJPच्या सरकारांतले प्रत्येक ऑथॉरिटी विचारून करता. तुमी तांकां ट्रान्सफर जर केले खंय करतले कित्याक कांयच घेवं नाका तुमी. हे थोडे दीस उरल्या की BJPच्या सरकाराचे आयज तेंच्यांनी हातरुणां पळोवन दवरपाची आनी घरा वचपाची वाट पळोवपाची. अशें जर तुमी करीत जाल्यार गोंयचे लोक 100% तांकां सांगा तुमी घरा ही तुमकां घर वापसी BJPची जातली. फाटल्या दारासून तुमी सरकार केले ह्या फावटी तशें जावचें ना. मागता अख्खे गोंयच्या लोकां कडेन हे ट्रान्सफर हे लोकांक फॉल्स कमिटमेंट आज रिवर सारकी करता. गणपती सारखे मनशाक तुमी गणपती सारखे जबाबदार तुमी कार रिव्हरीक लागून फोटो शकता. जर तुमी आमच्या सारखे मनशाक कित्याक लागून फोटो शकता मागता. थँक्यू.